फाटली 25 वर्सां पणजे कोणाच्या हातांत आसली तें पयलीं पळोवचें आनी मागीरच म्हाजेर आरोप करचें अशें सणसणीत जाप पणजेचो आमदार बाबुशान उत्पल पर्रीकाराक दिल्या. पणजेच्या अवतिकायेक बाबुशाक जापसालदार धरतना फादर्सन एंटरप्रायझीस पणजेची वाट लायतली अशी टिका उत्पलान केल्ली. तशेंच आमदारांचें लक्ष पणजे शाराचेर कमी आनी रियल इस्टेटीचेर चड आसा अशेंय म्हणिल्लें आनी मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी लेगीत ताणें केल्ली. पण आतां पळयल्यार अशें दिसता की टोटल लॅक ऑफ लिडरशीप दाखयली गेल्या लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हान. कांयच लिडरशीप ना. उदक भरता दॅट इज वन थिंग, पण तें न भरपाक प्लॅनिंग कितें आसूंक जाय आनी फुडें वचून फुडल्या पावसान तें जावचें ना परत, हाचेर कितें जावंक जाय हातूंत कांयच लिडरशीप दाखोवंक ना. आनी दॅट इज हो मेन मुद्दो आसा. जेन्ना रिप्रेझेंटेटिव्हचो इंट्रस्ट इज मोर इन टू द रियल इस्टेट व्हॅल्यू ऑफ पणजी दॅन पणजीज व्हॅल्यू, तेन्ना अशें जाता. हे फादर सन एंटरप्रायज आसा पळय हांगा पणजे, ही 5 वर्सां अशीच उरली जाल्यार अशी पाळी येतली आमचेर की आफ्टर 5 years पणजी कॅपिटल म्हणपाक लज दिसतलें. तो 25 वर्सां कोणा कडेन आहले? सत्या म्हाका कडेन आहली की तें कडेन आहली? हांव आहलो फकत 2.5 वर्सांनी. वी आर डुईंग so much within our power basically to improve the situation for what mess has been created for 25 years. So just go back in the history and see who was there for 25 years, and that's the time tell this donkeys to talk. घालून लक्ष सीएमय घालता म्हणून सांगलो, सगळे घालता लक्ष.